नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यार आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। सांगोळडे गांवांत अतिक्रमण करून बांदिल्लीं 22 बांदकामां मोडून उडोवपाचें काम सुरू। 22 11 घरां मोडलीं। कामाक आडखळी हाडपी 3 जाणांक पुलिशेन घेतल्यात ताब्यांत। वास्को 5 वर्साच्या सान चलयेचेर लिंगीक अत्याचार करून गळो ओंदून केलो खून। अनवळखे आड केलो गुन्यांव दाखल। दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांची म्हायती। शिवोले रस्तो रुंदीकरणा वेळार झाडां कापिल्ल्या विशींची शुक्रारा जाली सुनावणी। मायकल लोबोची जबानी नोंद। भाजपचे दोनूय उमेदवार 16 तारखेक करतले उमेदवारी अर्ज दाखल। पल्लवी धेपो सकाळी 11 जाल्यार श्रीपाद नायक 12:15 वरांचेर भरतले उमेदवारी। गवाणे 70 रिक्षा आनी जीपीचो भिरांकूळ अपघात। रिक्षा चालकाक आगताक मरण। आणि वास्कोचे धर्मगुरू बॉलमॅक्स पेरेरांचे आड दाखल केल्लो गुन्यांव उच्च न्यायालयान केलो रद्द। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विशीं वादग्रस्त वक्तव्य केल्ल्याचो आरोप। आता खबरो विस्तारान। मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिल्ल्या आदेशा वरवीं म्हापशेच्या कोमुनिदाद संचालकान सांगोळडे गांवांतल्या सर्वे नंबर 81/1 हातून अतिक्रमण करून बांदिल्लीं 22 बांदकामां मोडून उडोवपाचें थारायलां। शुक्रारा सकाळच्यान ही बांदकामां मोडपाक सुरवात केल्यात। मजगतीं बांदकामां मोडपाक अडथळो हाडपी 3 जाणांक पुलिसांनी ताब्यांत घेतले। सामान सगळे आहे सर, प्लीज सर सर मासे तुम्ही ऍडजस्ट करून घ्या। सामान तरी काढपाक दिया सर, रिक्षा येऊन तरी। मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिल्ल्या आदेशा वरवीं म्हापशेच्या कोमनदाद संचालकान सांगोळडे गांवांतल्या सर्वे नंबर 81/1 हातूंत अतिक्रमण करून बांदिल्लीं 22 बांदकामां मोडून उडोवपाचें थारायलां। आयज सकाळच्यान ही बांदकामां मोडपाक सुरवात केला। माझा बापू झाला, हांव झाला, म्हाका आता 3 भुरग्या 40 वर्साचे आधार की आमकां आता सगळे डॉक्युमेंट काढून हांगाचे हांगा उजो लायता आमी। कांयच नाका डॉक्युमेंट्स आमकां तुमकां दिता। आमकां हांगा इंडियन रावपाक आमकां येना। आमी इंडियन रावपाक आमी वयता कितें फ्युचर कितें आमचें आमी मरोंक जाय आतां। आमची आतां सद्या आयडी ना, काय अलॉट करून सामाना काडपाक पांयां पडला आमी। पोलिसांचे भाटकारांचे पांयां पडले, सामान तरी काढून घ्या। टीव्ही पडले आमी, तूं पळयला सामान काढून दिवं ना आमकां, पांयां पडोंक लागले आमी। कितें जातलें आमच्या हालत, आमी कितें करप? प्रेजेंट एमएलए वायस पावंक ना हे लोकेशन णवांक येयला, 9:30 मोडून स्टार्ट केला घरा। आमचे सामान सुद्धा काढून आमकां टाइम दिवंक ना। असलो आमचो एमएलए, प्रेजेंट एमएलए। गोंय खंडपीठान कोमुनदाद प्रशासन संचालनालयाक ही बांदकामां 2 सप्तकां भितर मोडून सुवात मेकळी करून 25 एप्रिल मेरेन न्यायालयात कृती अहवाल सादर करपाचो आदेश दिला। तशेंच बांदकाम खात्याच्या काम विभाग 13 बांदकामां मोडपा खातीर बार्देशाचो उपजिल्हाधिकारी आनी हेर एजन्सीक फावो ते सहकार्य करपाक सांगला। आदेशाची कार्यवाही केली ना जाल्यार न्यायालयान अवमाना खातीर कारवाय करपाची शिटकावणी गोंय खंडपीठान दिल्या। ते प्रमाण आयच्यान ही बांदकामां मोडपाक सुरवात जाल्या। 22 तांतली
तरी सध्या मेरेन एक एक करून घरां मोडून उडोवपाचे काम चालू आसा. मजगती बांदकामां मोडपाक आडखळी हाडपी 3 जाणांक पुलिसांनी ताब्यात घेतला. घडणूक थळार कायदो आनी सुवेवस्थेची परिस्थिती उप्रासची न्हय म्हूण मोठ्या प्रमाणात पुलीस बंदोबस्त तैनात केला. We are going on as per the High Court's order. First it was the Supreme Court's order, then it went to the High Court, and now the High Court has given that end vacant. They have already got enough of extensions. The High Court itself has told you, extensions after extensions were given to them. And finally it has reached a finality. It has to be gone. सुप्रीम कोर्ट डिरेक्शन आहा आणि सुप्रीम कोर्ट डिरेक्शन अगेन्स्ट हांवें तांकां लेटर दिल्लें की वील रिहॅबिलिट डॅम म्हणून आणि तशें तेन्ना CM पर्रीकर कडेन आमी केल्लें आनी पर्रीकर हॅड एश्योर्ड अस. पण आतां ओवर पिरियड ऑफ टायम म्हाका दिसता खंय डायल्यूट जाल्लें आसा. स्पेशली म्हाका दिसता आयज दे हॅव बीन टार्गेटेड टुडे. आमचे 5 years टर्मांक कोणाक येना तेच्या पयलीं टर्मांक कोणाक येना नासलें. आतां म्हाका दिसता खंय टार्गेट जाता तेंचेर आनी आजून गव्हर्मेंटान आजून जबाबदारी घेवपाक जाय आणि हांगासरले लोकल रिप्रेझेंटेटीव आणि द करंट MLA शूड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिविंग देम सम अदर शेल्टर. टेम्पररी जर दिया तुम्ही दुसरे कडेन तांकां डिस्प्लेस करता आनी खंयसर जर तेंचे प्लेसमेंट करता जाल्यार आयज तांकां खंयसर दुसरे कडेन दिवपाची गरज आसा हें म्हाका दिसता. सो वॉट वील गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा सोटीकर. दाबोळे वास्को वाडेच्या एका उच्च माध्यमीक विद्यालया फाटल्यान नवे इमारतीचें बांदकाम चल्लां. थंय 5 वर्साच्या सान चलयेचेर लिंगीक अत्याचार करून खून केल्ल्याचें उक्तें जालां. त्या चलयेचे कुडीचो पोस्टमॉर्टम केले उपरांत त्या चलयेचेर लिंगीक अत्याचार जाल्ल्याचें स्पश्ट जालां. ताका लागून वास्को पुलिसांनी अनवळखे आड गुन्यांव नोंद केला. ह्या तपासाक गती दिल्या अशें पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी सांगलें. The girl's dead body has been examined by the police surgeon. Postmortem has been conducted. Yes, postmortem has confirmed that the girl has been sexually assaulted, and then she has been murdered by smothering. We have preserved the dead body. We have rounded up nearly around 15 to 20 laborers working there. And our investigations and interrogations are on. At the Vasco police station, Vasco police on behalf of state has registered an offence of sexual assault and murder under the sections of 376, section of 302 IPC, sections of POCSO Act and sections of Goa Children Act. And we have taken up the investigation very seriously. मॅडम अजून ॲक्टिव्ह कितें कळटा ते इंटरव्यू चालू असतं. Our interrogations are on. All these workers who were at that particular night residing in the under construction site in the rooms. सध्या सुमार कितले वर्कर्स तुम्ही हाडून दवरले आसा? Around 20. Around 20. Investigations are going on. Investigations are on. जे 5 वर्साच्या चोडवाचो मर्डर हे जाल्लो आनी वास्को पुलिसांनी तेचेर एक अननॅचरल डेथ रजिस्टर केल्ली आनी आयज आतां जे आमकां इन्फॉर्मेशन कळ्ळा जे वास्कोचे SP सुनीता सावंत तेंच्यांनी आयज ते आमकां इन्फॉर्मेशन दिलां की जो ह्यो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जो आसा तो खंय तरी सेक्शुअली एसॉल्ट आनी मर्डर म्हणून दाखयता आनी जे SP आसा सुनीता सावंत तेंच्यांनी आमकां जे डिटेल दिला सांगला की तेचेर सेक्शनां 302, 376 पोस्को तशेंच चिल्ड्रन एक्ट लायलेले आनी जे लेबरांक 15 ते 20 लेबर हाडलेले खंय तरी तांकां इन्वेस्टिगेशन तेंचेर करता तेंचे कडल्यान काडून घेता की कोण कितें आसलेलो कितें तो आनी अशें दिसता की वास्को पुलिसान रोखडोच जो कोण तो मर्डरीस्ट आनी जो रेपीस्ट आसा तो कळटलो. वास्कोच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सुबोध उलयता. शिवोले रस्तो रुंद करपाच्या कामा वेळार झाडां कापल्यात. ही झाडां परवाने बगर कापल्यात अशी याचिका जागृत शिवोलकारांनी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान केल्ली. ह्या याचिकेच्या फाटभुंयेर कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो हांकां न्यायालयाच्या निर्देशा शुक्रारा जबानी नोंदवपाक सांगिल्ली. मायकल लोबो हांणी आपली जबानी पणजे कांबालाच्या RFO रेंज ऑफिसान नोंद केल्या. शिवोले सोनारखेड ते शिवोले चोपडे रस्त्याचे रुंदीकरणाचे काम सुरू आसा. ह्या कामा वेळार बेकायदेशीर झाडां कापल्यात अशी याचिका जागृत शिवोलकारांनी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान केल्ली. झाडां कापपाक रितसर परवानो घेतिल्लो त्या परवान्याची मुजत सोंपली. मात उपरांत पंचायत तशेंच भौशीक बांदकाम खात्याच्या लक्षात ही बाब येवंक ना अशें मायकल म्हणटा. न्यायालयाच्या निर्देशा प्रमाण शुक्रारा मायकलान पणजी कांपाल हांगच्या RFO रेंज ऑफिसांत येवन जबानी नोंद केल्या. हे विशींची फुडली सुनावणी 22 एप्रिलाक दवरल्या. See, it is a matter of High Court. So let the High Court decide.
जे काम चालू आसले पळय ते शिवोले हायकोर्ट डिसायड करतलो जे वेदर इट इज ट्री कटिंग, रोड वायडनिंग, रिइन्स्टेटमेंट आफ्टर द केबल वर्क वॉज डन. So that will be, the matter is in the High Court, so I cannot directly comment on it. पण तुमचं स्टेटमेंट रेकॉर्ड झालं. Statement was is already given. So that is given as per the direction of the court. So I have to give my statement. That is the main road which comes from Kalangut to Shole. So I have given my statement, and it will be given to the court by them. So I cannot directly tell you. Cutting is happened. See, permission, as per my knowledge, permission was given by the Department of Forest. Permission dila, that permission is already being shown to the High Court by the village panchayat. All permission. Other the permission left sale, that did not come to the notice of the PWD or panchayat or the tree cutter or the contractor, whoever it is. So everybody is scared. So let the statement be given to the court. Let the court decide. एक कितें आसलें, एक तर झाडां आतां कोण येयलो आनी झाडां मारीत गेलो आनी ते कांयच परमिशन ना. हे सगळें परमिशन मागलेलें, परमिशन दिल्लें आनी परमिशन लॅप्स जालें. हे 3 गोष्टी आहेत. बेस्ट जज इज द हायकोर्ट because the matter is in the High Court. After the tree cutting has been happened, sir. लॅप्स जाले म्हणजे डेट एक्सपायर जाली न्हू, तेजे उपरांत कट जाली. पयलीं थोडी कट जाली, तेजे उपरांत जी आहली ती लॅप्सान कट जाली अशें म्हणून एलिगेशन आहा. भाजपाचे दोनूय उमेदवार 16 तारखेक म्हळ्यार मंगळारा आपापलो उमेदवारी अर्ज दाखल करतले. दक्षिण गोंयची भाजपाची उमेदवार पल्लवी धेपो सकाळी 11 वरांचेर जाल्यार उत्तर गोंयचो उमेदवार श्रीपाद नायक दनपारां 12:15 वरांचेर आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल करतलो अशी माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेन दिली. नॉमिनेशन आमचे दोन्ही उमेदवार जे आसात ते नॉमिनेशन 16 तारखेर आमची दक्षिण गोवा उमेदवार पल्लवी श्रीनिवास धेंपो हांचे सकाळ 11 सुमार जातलें आणि नंतर आमचे उत्तर गोंयचे उमेदवार श्रीपाद भाऊ नायक यांचे उत्तरेच्या कलेक्टर ऑफिसान 12:15 सुमार जातलें नॉमिनेशन. कांय लोकांक स्वप्नां पळोवपाची संवय आसा, तशें मुंगेरी लालकी हसीन सपने ते उमेदवार पळयतात आनी ज्या तरेन 2 दीस पयलीं तेंचें कारण कशें आसा, ते उमेदवार कितें आसत जाल्यार म्हाका दिसता पत्रकार परिशद घेवप आनी बऱ्या तरेन इंटरव्यू दिली म्हणून लोक मतां मारना. आनी खऱ्या अर्थान भारतीय जनता पार्टीचें डबल इंजिनचें सरकार कशें काम करता हे खरें तर तेंच्यांनी बऱ्या तरेन दाखोवन दिलें. कारण सुरवात जी केली तांच्यांनी बस हायर करून पत्रादेवी पासून ते हांगर गेले लोहिया मैदान मडगांव आनी ज्या तरेन आमच्या केंद्र सरकाराच्या सहाय्यान गोंयान जो डेव्हलपमेंट विकास केलो मागीर तो रस्ते ब्रिजां म्हणजे ते पत्रादेवी वयता आसतना कोलवाळचें 2रे ब्रीज, पणजेचें 3रे ब्रीज आनी जुवारीचें 2रे ब्रीज आनी ही 3य ब्रिजां जाल्या कारणान आनी बरे रस्ते आसात आनी त्यामुळे ते म्हाका दिसता उत्तर गोंयच्यान दक्षिण गोंयान मातशें बेगीन फास्ट पावले आनी त्यामुळे तांच्यांनी दाखोवन दिल्लें आसा की गोंयचें डबल इंजिन सरकार कशा पद्दतीन काम करता तें. आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचे दोनूय सीट उत्तरेक श्रीपाद भाऊ नायक आनी दक्षिणेक पल्लवी श्रीनिवास धेंपो ही पूर्णपणे बहुमतान दोनूय सीट आमी जिखून येतले. गोवाणे सत्तरी शुक्रारा रिक्षा आणि बॉलेरो जीप हांच्या मदीं एक भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत मावळिंगेर रावपी रिक्षा चलोवपी आनंदचारी एका आगताक मरण आयलां. दनपारां 2:15 हो अपघात जाल्ल्याची म्हायती पुलिशेन दिली. आयज गोवाणे सत्तरी हांगासर माल वाहू रिक्षा आणि बॉलेरो जीप हातून जालेल्या भीषण अपघातात रिक्षा चालक आनंदचारी ह्यो जाग्यारच तेका मरण आयलें. ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की अंसोळे आणि गोवाणे हेच्या मधोमद जो गांव येता तेका अंसोळे म्हणटा आनी ह्या अंसोळे गांवांत जेन्ना बॉलेरो जीप आणि माल वाहू रिक्षा ही आयली तेन्ना तेंची समोरासमोर टक्कर जाली. ह्यो अपघात इतलो व्हडलो आसलो की हातून जो रिक्षा चालकाचो ड्रायव्हर आसलो तो जाग्यारच तेका मरण आयिल्लें आसा. ह्यो मावळिंगे डिसोली हांगातलो आसा आनी तो काजू घेवन वयतालो. तशेंच ही जी जीप आसा ती केरी सत्तरी हांगासर राणे कन्स्ट्रक्टर ह्या कॉन्ट्रॅक्टराची आसा आनी
हातून 2 जाण आसले तेतून 2 जाण सद्या गंभीर जालेले आसा. बोलेरोंतले जे अणप्पा आणि उमेश आसा तांकां गंभीर दुखापत जालेली आसा आनी तांकां तातडीन वाळपे 108 वाळपे हॉस्पिटलान हाडून तांकां आतां GMCन शिफ्ट केलेले आसा. तशेंच वाळपे पुलिसांक जेन्ना तेजी म्हायती कळ्ळी तेन्ना वाळपे पुलिसांनी तातडीन घटनास्थळी वचून पंचनामा केलेलो आसा. तशेंच जी बॉडी आसा तांकां वाळपे हॉस्पिटलान हाडून तांकां सद्या पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळे GMCन व्हेलेले आसा. तशें वाळपे पुलिसां तपास सुरू आसा आनी ह्यो अपघात इतलो व्हडलो आसलो की वाळपे भागांत सगळी खळबळ वाजलेली आसा. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विशीं वादग्रस्त उलोवप केल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान वास्कोचे धर्मगुरू बॉलमॅक्स पेरेरांचे आड पुलिसांनी दाखल केल्लो गुन्यांव उच्च न्यायालयान रद्द केलो. धर्मगुरू बॉलमॅक्स पेरेरा आनी ऑगस्ट 2023 चर्चेत उपस्थित आशिल्ल्यांक मार्गदर्शन करतना छत्रपती शिवाजी महाराजा विशीं वादग्रस्त विधान केल्लें. उपरांत तांच्या विरोधात शिवमोगिनी वास्को पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्ली. छत्रपती शिवाजी महाराज हांचेर वादग्रस्त विधान केल्ले वास्कोचे चिखलेच्या चर्चेचे धर्मगुरू बॉलमॅक्स पेरेरा हांचेर गुन्यांव नोंद केल्लो आनी हो गुन्यांव आयज हायकोर्टान रद्द केल्लो आसा. न्यायाधीश महेश सोनक आनी वाल्मिकी मिनेजीस हांच्यांनी ह्या 2 जजाच्या खंडपिठान हो जो गुन्यांव आसा तो रद्द केलेलो आसा. फाटल्या वर्साच म्हणजे 2023च्या ऑगस्ट म्हयन्यान चिखलेच्या चर्चेन क्रिस्ती बांधवांक संबोधित करतना चर्चेचे धर्मगुरू बॉलमॅक्स पेरेरा हांच्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज हांचेर एक वादग्रस्त विधान केल्लें. त्याच्या उपरांत गोंयभर जे शिवप्रेमी आहात तेंच्यांनी तेचेर आक्षेप घेतलेलो, रोष व्यक्त केलेलो आनी तेंचेर गुन्यांव जो नोंद जाल्लो तो गुन्यांव आयज हायकोर्टान भायर मारलेलो आसा आनी बॉलमॅक्स पेरेरा हांचेर जो हो गुन्यांव जाल्लो तो हायकोर्टाच्या 2 न्यायाधीशांच्या खंडपिठान आयज भायर मारलेलो. गोमंतक TV खातीर पणजेसून हांव विनायक सामंत. गोंयचे नामनेचे उद्देशक अवधूत तिमलांचो इश्ट परिवारा वतीन तांच्या 75व्या वाडदिसा निमतान तांणी केल्ल्या मोलादीक वावराचो भोवमान केलो. नागरीक म्हणून आमी सगळ्यांनी राष्ट्रवादाचेर देशभक्ती दवरची अशें अवधूत तिमलो हांणी संबोधीत करतना सांगलें. सगळ्या भारतांत हो युनिफॉर्म सिव्हिल कोड लावपाक पळयता झारखंड करतले आनी करतले अशें करून आय विल से हॅट्स ऑफ टू दिस PM who can get enlightened by good advice and has the will to do it. So uniform civil code protects that law आणि मुखार जर बरो मिनरल कोड आयलो हिंदुस्थानात बऱ्या भशेन मायनिंग जातलें आनीक बरे कायदे करपाक जाय आनी हे सगळे कायदे सांबाळून आमी तांकां प्रोसेस ऑफ लॉ एनफोर्समेंट हे सगळे बरे करून मुखार धरतलेच आमचो देश आनी सोसायटी मुखार पावतली. आमी गरीब आमी 4th largest economy in the world. But per capita we are 121. म्हणजे गरीब लोक आसा आमचे कडेन जवळ जवळ 40-50 कोटी गरीब तांकां वयर काडपाक जाय. तांचे काम जर वयर काडले ना देश मुखार वचपाक शकना. श्रीमंत लोक जायच पूण तांची हार्ट शूड बी सोशलिस्ट. गोवा पंचायती राज ॲक्ट विथ फूल टॅक्स जजमेंट हे पुस्तकाचे शुक्रारा न्यायाधीश FI रिबेलो हांच्या हस्तुकी प्रकाशन जालें. गोवा पंचायत राजाचे एमेंडमेंट्सांची म्हायती दिवपी तशेंच 1994 पासून आयज मेरेन पंचायत राजाचे वेगवेगळे 201 निवाडे केस स्टीची प्रकरणां ह्या पुस्तकांतल्यान मांडल्या अशी माहिती लेखक SN जोशी हांणी दिल्या. ह्यान पयलीं कोड ऑफ कम्युनिटीची म्हायती दिवपी पुस्तक आपणें प्रकाशीत केल्ले अशी माहिती जोशी हांणी दिली. गोवा पंचायत राज ॲक्ट 1994 पास जालो. त्या एक्टाचे कितल्योश्योच अमेंडमेंट्स जाल्या पूण एक कोणाक रेडी रेफरन्स जर जाय त्यो अमेंडमेंट्स जनरल पब्लिकाक अवेलेबल नाशिल्ल्यो म्हणून आमी आतां कितें केलें ह्या पुस्तकांत ह्या बुकांत आमी ते सगळे अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट केल्यात. ज्या ज्या जाग्याचेर जी सेक्शनां अमेंड जाल्या रिप्लेस जाल्या ती आमी योग्य ठिकाणी घातल्या. त्या शिवाय त्या वांगडा आमी आनी एक केलां की 1994 पासून आज पर्यंत जो हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टान जजमेंट्स पास जाल्या ह्या इलेक्शना मे बी इलेक्शन्स मे बी एनी मॅटर्स ऑफ पंचायत इलिगल कन्स्ट्रक्शन डिस्क्वॉलिफिकेशन हे सगळ्यो जजमेंट्स एकत्र करून त्याचे कंपायलेशन केलां आणि ह्या बुकांत 201 जजमेंट्स आमी एकठांय कंपायलेशन करून अवेलेबल केल्यात.
ऑलमोस्ट सांगता तुमकां फाटल्या ऑलमोस्ट 1 वर्सा पेक्षा चड वेळ हेका लागलो की नॉर्मल इवन आमचें नॉर्मल काम म्हाका कमी करचें पडलें आनी कारण ना जाल्यार ते सगळे जजमेंट्स एकठांय करप तेच्यो हेड नोट्स बरोवप आनी तेतूंतल्यान हे सगळें उपलब्ध करून दिवप इवन एमेंडमेंट्स आसा त्यो सुद्दां ओरिजिनल बुकाच्यो सॉफ्ट कॉपी करून आनी त्या सॉफ्ट कॉपी करून वर्ड फॉर्मात घेवन त्या उपरांत ते एमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट करपाक बरोच वेळ लागलो जवळ एक 1.5 वर्स लागले ऑलमोस्ट. हेच्या पयलीं आमी कोड ऑफ कम्युनिदाद केला. कोड ऑफ कम्युनिदाची तीच परिस्थिती आशिल्ली कितल्योश्योच एमेंडमेंट्स आयल्यो ते बूक नाशिल्ले आनी त्यो कोबॉर्ड ऑफ एमेंडमेंट्स आमी सगळ्यो इनकॉर्पोरेट केल्यो तेजे जजमेंट्स अवेलेबल केल्यो आनी तेजो इफेक्ट असो जालो की आमी जवळ जवळ 500 कॉपीज रिलीज केल्यो पयल्या प्रिंटिंगाक म्हणजे आज सगळ्याच्या सगळ्यो कॉपीज आज मार्केटांत ते बूक अवेलेबल ना. काँग्रेसीचे उमेदवार सगळ्या मतदारसंघात प्रचार करता म्हळ्यार वेंचणुकेची तारीख येवन वतली असो टोमणो भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन काँग्रेसीक मारलो. भाजपाच्या प्रचाराच्या व्हिडिओ रथाक सुरवात केल्या उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांक जाप दितना तानावडे उलयलो. तानावडेक प्रत्युत्तर दितना काँग्रेस लोकांचे काळजात म्हणून अमित पाटकराची जाप. सध्या देशात तसेच गोंयांत लोकसभेचे नेटान वारे व्हांवपाक लागला. सगळ्या पक्षां वरवीं नेटान प्रचार चालू आसा. शुक्रारा भाजपान प्रचाराचो रथ सुरू केलो. भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आणि पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आणि हेर कार्यकर्त्यांच्या हाजेरीत प्रचाराचे 2 रथांचे उक्तावण जाले. दोनूय प्रचारांचे रथ गोंयांतल्या सगळ्या मतदारसंघांनी भोंवतले. 23 एप्रिल मेरेन पयलो टप्पो पुराय जातलो अशी माहिती प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन दिली. आज आमचे भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशचे आमचे प्रचाराचे रथ आज 2 रथ आमी सुरू केल्ले आसात. हे संपूर्ण उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोंयच्या सगळ्या मतदारसंघा भितर फिरतले. आज दोनाचें परमिशन जालें आनी ते आनी 1-2 दिसांनी आनी 2 रथ आमी सुरू करतले. आज जो रथ गेला तो पांद्रे मतदारसंघांतल्यान सुरवात जातलो आनी एक फोंडा मतदारसंघ आनी संपूर्ण दिसभर त्या मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीच्या डबल इंजीन सरकारान जी डेव्हलपमेंट कामां आसात विकासाची कामां आसात विविध योजना आसात ह्या संदर्भातली माहिती दीत हे संपूर्ण गोंयभर प्रत्येक मतदारसंघा भितर फिरतले. 23 एप्रिल पर्यंत हांचो पयलो रावंड जो आसा पूर्ण जातलो आनी मागीर परत दुसऱ्या रावंडाक ह्या सगळ्या मतदारसंघा भितर परत ते रिपीट जातले. आनी त्यामुळे एकूण नरेंद्र मोदीजीच्या सरकारान केंद्राक आनी गोंयचें सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणजे डबल इंजिनच्या सरकारान जी कितें कामां केल्लीं आसा गोंया भितर आनी विविध केंद्रांतल्यो स्किमी ताची माहिती दिणारे हे रथ आसात आनी त्यामुळे ताचो पूर्णपणे गोंयच्या कानाकोपऱ्यान ते वचपाचो आमचो प्रयत्न धाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. विधानसभा वेंचणुके उपरांत आमी रोखडेच लोकसभा वेंचणुकेचो प्रचार करपाक सुरवात केल्ली तरी आजून आमचो प्रचार पुराय जायना. काँग्रेसीचे उमेदवार सगळ्या मतदारसंघात प्रचार करता म्हळ्यार वेंचणुकेची तारीख जावन वतली असो टोमणो भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन काँग्रेसीक मारला. आमच्या दोन्ही उमेदवारांचे सेकंड जो प्रचाराची फेरी आसा ती चालू आसा. पल्लवी श्रीनिवास धेंपो हाची पयली फेरी पूर्ण जाली. आता पूर्ण दिसभर ते प्रत्येक मतदारसंघा भितर आसात. आज ती नावेली मतदारसंघात आसा. आमचे श्रीपाद भाऊ नायक हे आज उत्तरेक प्रियोळ मतदारसंघा भितर आसा आनी संपूर्णपणे आपापल्या पूर्णपणे प्रचारान सगळे व्यस्त आसात आनी भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते आपापल्या बुथाचेर आपले कार्य जे आसा ते करत आसात. 50 प्रमुखाच्या माध्यमांतल्यान भारतीय जनता पार्टी हे वेळाचेर रिकॉर्ड मतदान करपाचें आसा. सगळे कार्यकर्ते कामाक लागिल्ले आसा आनी त्यामुळे पूर्णपणे दोन्ही मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टी जिखून येतली. काँग्रेसचे उमेदवार सगळे मतदारसंघ फिरता म्हणल्यार म्हाका दिसता 7 मे जावन वयतली आनी तरी पूण सगळे मतदारसंघ तांचे कडेन फिरून जावचे ना कारण आमी गेली आफ्टर असेंब्ली इलेक्शन आमी सुरू केलें पूण अजुनूय आमकां वेळ मेळना आनी त्यामुळे ह्या 27 दिसांनी कित पर्यंत जातलें ते तांचो प्रश्न आसा. पण भारतीय जनता पार्टी पूर्णपणे निवडून येतली. एका मिडिया मुलाखत त्यांना रमाकांत खलपान सांगलें की आपण बीजेपीन आसतना श्रीपाद भाऊ आपण निवडून हाडलेलो. कोणाक निवडून हाडलेलो? खंयच्या आमदाराक हाडलेले निवडून? रमाकांत खलप जर दुसऱ्याक हाडूंक शकताले स्वता निवडणूक कित्याक हाडलो? रमाकांत खलपान पयलीं म्हापसा अर्बन जाग्यार उडोवपाक जाय आशिल्ली. ती कित्याक उडयली तो प्रश्न तुमी विचारपाक जाय. त्यामुळे रमाकांत खलपान आमकां गोश्टी सांगपाची गरज ना. रमाकांत खलपान 1998 थोडे दीस जरी खंयच्या वर्सांनी निवडून हाडले भारतीय जनता पार्टीचे आमदार म्हणटा 94 भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार स्वताच्या आधाराचेर मनोहर भाई पर्रेकर त्या वेळाचेर आमचे श्रीपाद भाऊ नायक नरहरी हळदणकर आनी आमचे दिगंबर कामत हांकां निवडून हाडपाक तेजें कसलें कंट्रिब्युशन आसा रे? पणजेन तेजें कसलें कंट्रिब्युशन आसा? वाळपय कितें आसा? मडगांव कितें आसा? श्रीपाद भाऊक मडकय हाडपाक तेजें कितें कंट्रिब्युशन आसा? त्यामुळे उगीच बाता तेणें करचें न्ही. तेणें आपलो सीट पळोवचो आनी तेणें पळोवचें की आपलें निदान डेपॉझिट तरी उरचें
इतली चिंता ताणें करची, त्यामुळे दुसऱ्याचेर आरोप करचे न्ही. मजगतीं भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन केल्ल्या विधानाचेर काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान जाप दिल्या. गोंयकारांच्या काळजात काँग्रेस पक्ष आसा. काँग्रेसीन लोकांचो विश्वास संपादन केलो जाल्यार बीजेपीन गद्दारांक स्थान दिवन देवाकूय फटयले. तानावडेचेर आतां देवळांनी भोंवपाची पाळी म्हूण काँग्रेसीच्या अमित पाटकराची जाप. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत. भाजपाचे उमेदवार श्रीपाद नायक हांकां आपल्या 25 वर्सांच्या राजकारणाच्या कारकिर्दीचो अतिरेक जाला. तो मतदारांक गृहीत धरता तशें तांच्या उलोवपांतल्यान दिसता अशें विधान काँग्रेसीचो उमेदवार ॲडव्होकेट रमाकांत खलपाणी केला. काँग्रेस अजूनय घटमूट आसा, कांय जाण गेले म्हणून काँग्रेसीचें कांयच लुकसाण जावंक ना अशें ॲडव्होकेट खलपाणी म्हणलां. हांव राजकारणात सदांच एक्टीव आसलो, म्हज्या कामांतल्यान हांव तें गोंयकारांक दाखोवन दिलां अशें तांचें म्हणणें. माहोल वेगळो आसा, वातावरण सरचार्ज अशें म्हाका 25 वर्सांची भाऊ श्रीपाद नायकची कारकीर्द ही आज लोकांसमोर आसा आणि कंपॅरिजन साहजिकच जाता. भाऊची 25 वर्सां आणि हांवें जी अवघी 18 म्हयन्याची कारकीर्द म्हाका जी दिल्लीत लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया म्हणून म्हाका मेळ्ळी, त्या वेळार जाल्लें काम आणि आतां जे 25 वर्सांचें कार्य हाची साहजिकच तुलना जाता. हांवें करची गरज. ज्या वेळार भाऊन म्हणजे श्रीपाद नायकान म्हाका एक स्टेटमेंट केलो की आपल्या समोर कोणें ते उबें रावून दाखोवचें. 5 वर्सां लोकांनी म्हाका 5 वेळा म्हाका लिखून निवडून दिला. आतां ह्या वेळारय दितले. हें खंय तरी लोकांक खटकलें. स्टेटमेंट लोकांक खटकलें कशें की तो आमकां गृहीत धरता, जनतेक गृहीत धरता, मतदारांक गृहीत धरता अशें एक माहोल भितरल्यान तयार जाता. ते फुडें वचून ताणें आनी एक चूक केली की 99 वर्सां 1999 ह्या वर्सा परत दिल्लीचो केंद्रीय मंत्री आसतना ताका हांवें डिफीट केला. आतां तर तो परत ना. हें स्टेटमेंट लोकांक खटकलें आनी म्हाकाय खटकलें. 2 कारणां. एक अशा प्रकारची तुलना करणे हें थोडंसो एकंदर कार्याचो अतिरेक म्हणा किंवा आपल्या 25 वर्सांची कारकीर्द म्हणजे कितें आपल्या सगळ्या मतदारसंघ जिंकून घेतला किंवा आपल्या नांवार जाला अशा प्रकारचो एक आत्मप्रौढी भितरल्यान त्या वाक्यान दिसपाक लागली. आतां गोवा राज्यान जी विधानसभा आसली ते विधानसभेन मोठ्या प्रमाणान काँग्रेसीक लोकांनी कौल दिल्लो, पूण कांय कारणास्तव काँग्रेस सरकार स्थापन करूंक पावना, बीजेपी सरकार स्थापन केली आणि जे काँग्रेसमॅन आशिल्ले ते सगळ्यांनी आतां बीजेपीन उडी मारल्या. तेन्ना काँग्रेसीच्या खंयच्या विश्वासाचेर लोक आतां मतां दितले? जे गेले ते व्यक्ती, जे उरला तो समूह, जे फाटल्यान आसा तो पक्ष, जे गेले ते पक्ष उडून गेले. ताका लागून पक्षाचेर तात्पुरतो दिसले लोकांक अरे ते झाड मेकळें जाल्यार सारकें दिसलें मरे, पण झाड वटलें ना, मुळां घट्ट आसात, अजून तेजेर फांद्यो आसात, फळां लागतात. अत्यंत उत्कृश्ट अशें हें झाड आसा. भारतीय संविधान राखचें कार्य हे काम करता. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोंयाक तेकून आशिल्लो सिंधुदुर्ग जिल्लो पर्यटकांक आकर्षित करता. याच सिंधुदुर्गातल्या बांदा शारातले हाय व्हॅली जंगल रिसॉर्ट इको पर्यटना खातीर सामके. नमस्कार, मी चित्रा प्रकाश क्षीरसागर. गेली 30 वर्ष झाले मी ह्या गोव्यामध्ये येऊन. माझे मिस्टर दैनिक गोमंतकमध्ये उपसंपादक म्हणून 19 वर्ष सेवा केली आहे, प्रकाश रामचंद्र क्षीरसागर. ज्या वेळेला आम्ही गोव्यामध्ये पहिल्यांदा आलो नवीन लग्न होऊन